नमस्कार, गोमंतक टुडे न्यूकार हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. गोयचो मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल हांची दिल्ली बदली जमीन रुपांतरण प्रकरणात गोयल सांपडिल्लो वादांत. आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार फामाद जाल्ले गोंय जावं शकता जगाचे आर्थीक केंद्र. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड हांणी उक्तायलो विश्वास. मेर्शेच्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालयाचे केले उक्तावण. पोर्तुगीजकालीन घरा आशिल्ले फोंदिनाज वाठारांत पर्यटकांचो जाता उपद्रव. थळाव्यांचो आरोप. पर्यटकांनी आमची शांतताय भंग करची न्ही. सरकारान बेगोबेग काडचो उपाय. तिडकल्ल्या थळाव्यांची मागणी. भुतानी प्रकल्पाक दिल्ली परवानगी. बेकायदेशीर परवानगी बेगोबेग करची रद्द. कांय सांकवाळकारांची पणजे आझाद मैदानाचेर मागणी. आमरण उपोशणाची शिटकावणी. माशेल महिला कॉपरेटिव्ह सोसायटीचे ठेवीदार फुर्योज. मुख्यमंत्र्याची घेतली भेट. कॉपरेटिव्ह सोसायटीच्या संचालक मंडळान केल्या भानगड. ठेवीदारांचो आरोप. पेडण्यां विर्नोडा बिबट्यान गायचेर केल्ल्या हल्ल्यान गायक मरण. राना खात्यान रानांत पांद्रो लावन करचो. बिबट्यांचो बंदोबस्त. थंड्याची मागणी. आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार फामाद जाल्ले गोंय जगाचे आर्थीक केंद्र जावपाक शकता असो विश्वास सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड हांणी उक्तायलो. मेर्शेच्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालय संकुलाचे उक्तावण सुवाळ्याक ते मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. आमच्या देशांतल्यो जायत्यो कंपन्यो दुबय आणि सिंगापूर वचपाक लागल्या. कित्याक आमचे कडेन तांचे खातीर फावो ती सुवात ना म्हणून. गोंया कडेन आपली स्वताची अशी आंतरराष्ट्रीय वळख आसा. ताका लागून गोंया मदीं आंतरराष्ट्रीय आर्थीक केंद्र जावपाची ताक आशिल्ल्याचो विश्वास सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड हांणी उक्तायलो. We can possibly create Goa as the hub for international commercial arbitration. A large number of Indian companies are now moving to the Dubai Financial System Center or to the Singapore International Arbitration Center. Why is it that our own companies are moving outside India? Because we have not created good spaces for them. And I do believe that Goa, with its global image, everybody in the world knows about Goa. Goa, with its global image, can truly become a global financial center. कोर्टाचे महत्वाचे निवाडे आणि आदेश सर्वसामान्य लोकांमेरेन पावपा खातीर ताचे प्रादेशीक भाशांमदी भाषांतर जावप सामके गरजेचे. सर्वोच्च न्यायालयान हे प्रक्रियेचो अवलंब केला. देखून गोंय खंडपीठानूय आपले महत्वाचे निवाडे आणि आदेश कोंकणींतल्यान भाषांतरीत करचे अशें तांचे म्हणणे. Another crucial step for democratizing access to justice is ensuring that our judgments and orders are available in all regional languages. I am glad to inform you that the judgments of the Supreme Court are also being translated into Konkani. That process has to be expedited. And I am sure that the Chief Justice of the Bombay High Court will ensure that the judgments of the Bombay High Court are also translated into a language which the people of the state can understand. अपमानकारक भाषेक खासा करून बायलां आड जी वायट उतरां वापरतात ताका आमचे न्याय वेवस्थेन कसलेच स्थान ना. देखून सगळ्यांनी समानतेचेर आणि सक्षमीकरणाचेर भर दिवचो अशेंय चंद्रचूड सांगतात. I think the time has come when we must realize that all forms of derogatory language, particularly towards women, must have no place in our courts at all. सर्वसमावेशक न्यायालय तयार करप हे फक्त पायाभूत सुविधांपुरते मर्यादित आसपाक जायना, जाल्यार सगळ्यां खातीर समान वातावरण तयार करून सगळ्यांचो आवाज ऐकून घेवप हे महत्वाचे आशिल्ल्याचे तांचे म्हणणे. जिल्लो न्यायालय हो आपल्या न्याय व्यवस्थेचो कणो जावन आसा अशें तांचे म्हणणे. Creating inclusive courtrooms cannot be restricted to only infrastructure, but it also means creating an environment where all voices are heard and respected. Access to district courts is one of the first steps towards ensuring equitable access to justice. The importance of the efficient functioning of our district courts cannot be overstated. They serve as the first point of contact for most individuals seeking redressal. The district judiciary is the backbone of our institution, and it is here that the foundations of the law are laid and of justice are laid.
By ensuring that district courts are accessible, we empower our citizens to engage meaningfully with the legal system, aiding in facilitating a more equitable society. But physical access is only one aspect. गोंयांत न्यायिक सुविधा उबारपाचे दिश्टीन सरकारान महत्वाची पावलां उबारल्यात. मेरशेचे जिल्लो आनी सत्र न्यायालय हे गोंयच्या सुधारित न्यायिक सुविधांचे ताजे उदाहरण आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले. ह्यान फुडेंय आमी अशे तरेच्यो सुविधा उबारतले अशें तांचें म्हणणें. Goa is proud to have the judiciary that not only committed to delivering the justice but also steadfast in promoting fairness and equality for all. As we step into the new era of the judicial infrastructure with the inauguration of this complex, I am confident that it will contribute to the greater efficiency in our court and bolster the faith of the people of our legal system. It is our shared responsibility as a representative of the government and judiciary to ensure that the door of the justice remain open to all. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पोर्तुगीज पद्धतीची जुनी घरां आशिल्ले फॉन्तेनाज वाठारांत पर्यटक उपद्रव करतात म्हूण तिडकळिल्ले थळाव्यांचो आरोप. फकत देशांतलेच न्हय तर आंतरराष्ट्रीय पर्यटकूय हे सुवातेर भेट दीत आसतात. ह्या पर्यटकांक लागून आमची शांतताय भंग जाता म्हूण थळाव्यांचो आरोप. पळोवया पुराय बातमी. फॉन्तेनाज पोर्तुगीज पद्धतीच्या पोरण्या घरांचो गोंयचो एक फामाद पर्यटन वाठार. हाका गोंयचो लॅटिन क्वार्टर अशेंय म्हणटात. जगभरांतले पर्यटक फॉन्तेनाजाची रंगबिरंगी सोबीतकाय पळोवपाक येतात. पूण फाटल्या कांय दिसांनी फॉन्तेनाज घडपी घडणुको पळयल्यो जाल्यार पर्यटकांक फॉन्तेनाज येतना 10 वेळा तरी विचार करचो पडटलो. ताका कारणूय तशेंच आसा. 2 दिसां पयलीं फॉन्तेनाज वाठारांत रंगीबिरंगी घरां सामकार उबे रावन फोटो काडपी कांय पर्यटकांचेर थंयच्या थळाव्यान हल्लो केलो. हालीं तेंपार फॉन्तेनाज वाठारांत पर्यटक आनी थळाव्यां मदीं बरीच कोफुसांवां पळोवपाक मेळटात. थळाव्यांच्या कोंतान पर्यटक हांगा येवन तांची शांतीकाय भंग करतात. तशेंच खंय जर भायर सरतले जाल्यार सदांच थंय ट्रॅफिक जॅम म्हणून थळावे तिडक उक्तायतात. जाका लागून थळाव्यांचे आनी पर्यटकांचे तोंडाक तोंड जाता आनी उपरांत ते चडार पडटा. भोंवपाक येवपी पर्यटकांक जर अशे बेजार जावन तांचेर तिडक काडून धाडले जाल्यार हाचो वायट परिणाम गोंयच्या पर्यटनाचेर जावपाची शक्यताय आसा. थळाव्यांक त्रास जायनासतना आनी पर्यटकांकूय फॉन्तेनाज येवन गोंयची सोबीतकाय पळोवपाची संद मेळची हे खातीर सरकारान हाचेर उपाय येवजण काडपाक जाय. ह्याच फाटभुंयेर थळावो आमदार बाबूश मोन्सेरात हांणी शेनवारा थळाव्यांक भेट दिवन हाचेर उपाय येवजण काडपाचें उतर दिलां. आयज मिनिस्टर येवन गेलो, ताणें पळयलां. सो कितें सांगलां? So Lorraine has told the minister, please, you are the enemy of this. We are suffering. There is signs, signboards. No motor zone. Okay, cars can pass. No. But they park. No. Who's going to enforce it? We can enforce it. You come in front of Joseph, if you go now, you see the whole thing by that. Rent a bike. Tourists come. Boards are there, no entry. Tourists there. Is that correct? You are not only endangering your life, you are endangering somebody else's life also. You are parking there where you are not allowed to park. But if the police had come and fined them in a heavy fine, 1 month you do that and they will stop. I'm not saying forever. This police also has got their limitations. They don't have enough manpower. They are trying to do their best within their limited. But there has to come a solution. This is what we are told there. Anyway. So And he's finding that solution. एवरी डे डिफरंट लोक येतात. Yes. सो एवरी डे तांकां सांगप आनी एवरी डे तुमी हें करून नाका म्हणप तें खंय तरी एक हें जातलें अशें दिसना. Friction will happen. So what we are telling? Are we the policing force? Tell us. Then they will become vigilante. They're not the policing force. Give us, but he himself is not. Cannot guarantee that the police will be there for us. We are asking, we are requesting the authorities to give us a police force to supervise.
They are standing in the middle of the road. They are dancing in the middle of the road. किती करतात. This has to end. This is a residential area, boss. This is a residential area. This is not your tourism place. These are not monuments. And why it became? Because internet. Who has put in internet? The government has the power to bring it up. Why is the government not doing it? The same tourism minister is the IT minister. He has the capability to do it. They are requesting him. I'm requesting through you to him. Please do it. Do not feature our area as a tourist. I'm requesting the minister. तुम्ही जाणात आसतले हांगा फॉन्टेनीस हांगा गोंयचो लॅटीन क्वार्टर म्हणटा एक कलरफूल अशी एरिया आनी हांगा येतकीर एक सारको एंटीक गोवा आनी एक गोंयकारपणाचो हांगा एक फील येता. पूण हांगा आमी फाटल्या दिसांनी पळयलें 2-3 दीस पयलीं पळयलें की हांगा कांय ट्युरिस्ट आनी जे लोकल्स आसा तेंचे मदीं एक वाद जालो मागीर त्या वादाचेर आमी हांगा जो कोण लोकल आशिल्लो तितून ताका मेळपाक गेले आनी कित्याक लागून हो वाद जालो हेचेर आमी सगळी विचारपूस केली जाल्यार हितून आमकां अशें कळोन येयलें की जे हांगा लोकल्स आसात तांकां हांगा पीस असो मेळना म्हणजे हांगा ती शांतीताय जी जाय आशिल्ली तांकां ती हांगा मेळना. म्हणजे हांगा ट्युरिस्ट येतात ट्युरिस्ट येवन रोड ब्लॉक करतात रोड ब्लॉक करून हांगा तांकां खूब अशे त्रास जातात खूब त्रास जातात. तेंची वॉलाचेर पांय दवरून तेंचे गाडयेचेर पांय दवरून किंवा गाडयेचेर तेंचे पार्क केल्ले गाडयांचेर उबी रावन फोटोज काडटात. हांगा ते अशें म्हणटात की सोशल मिडियाक लागून जे ट्युरिस्ट येतात ते ट्युरिस्ट हांगा चड येतात आनीक हांगा ट्युरिस्टांक लागून खूब असो त्रास जाता. तसले लोकांक गोंयची बदनामी अशी करपाक नाका पूण तांकां हांगा पीस जायो. सो आतां हेजेर सरकार कितें लक्ष दिता हेजेर सरकार कितें एक्शन घेता हें सगळें लक्ष दिवपा सारकें आसतलें. आनी तेंचे आयज मिनिस्टर येयल्लो हांगा मिनिस्टर बाबूश मोन्सेरात येयल्लो तेंचे कडेन सुद्दां तेणें डिमांड घातलेले आसात आनीक हांगा तेंचे डिमांड असो आसा की हांगा पेट्रोलिंग जावची आनी हांगा तेंचे ही जी शांतताय आसा गोंयची तेंचे जे रावपाचे जे डेली हांगा सगळे सिनियर सिटीजन आसा तांकां पिसफुली रावपाक मेळचें. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गांवकर फोंटेनिस्टान. सांकवाळच्या लोकांनी पणजेच्या आझाद मैदानाचेर जमीन भुतानी प्रकल्पा आड निदर्शन केलें. सांकवाळे आमकां भुतानीचो प्रकल्प नाकाच. भुतानी प्रकल्पाक दिल्ली परवानगी बेकायदेशीर आसून ती बेगोबेग रद्द करची अशी मागणी सांकवाळच्या थळाव्यांनी केली. तशेंच परवानगी रद्द करिना जाल्यार थळाव्यांच्या सहकार्यान सोमारच्यान आमरण उपोशणाक बसतले अशी शिटकावणी सांकवाळचो आदलो सरपंच प्रेमानंद नाईक हांणी दिल्या. भुतानी आमचो स्लोप जो पळय उरला तो काबार करपाक येयला सांकवाळचो. आमची कॅरिंग कॅपॅसिटी ऑलरेडी काबार जाल्या आनी इल्लोसो स्लोप उरला त्या स्लोपाचेर भुतानी आतां प्रोजेक्ट हाडटा 650 फ्लॅट आनी 70 बंगले. हे परत सांगपाची गरज ना पूण लोकांक कळचें आज जे पळय कितें चल्लां हे पंचायतीन आमकां अनरेस्ट केल्लें आसा. भुतानीक तुमी सपोर्ट करतात कित्याक आतां हे काल आमी मिटिंगेक कितले जाण आशिल्ले 7 जाण अकरांतले 7 पंच प्रेजेंट आशिल्ले 4 जाण थंय गेले 4 जाण रुलिंगांतले एबसेंट रावले. आतां काल लोकांनी गांवचे तांकां विचारलें अरे येदो व्हडलो हॉट इशू हो सामको लोकांक सगळ्याक जगभर गेल्लो आसा आनी तुमी मिटिंगेक कित्याक एबसेंट रावतात. हे रुलींग पंच जे पळय एबसेंट आशिल्ले ते लोकांक कितें सांगता की जे पळय रुलींग कोण आसा तेणें आमकां कांय दिवना भुतानीचे आमकां कांय दिवना म्हणटा ते. हेंकां कितें दिलें तांकां फ्लॅट दिले म्हणटा ते खंय दिले पुना आनी मुंबय. आतां हांव मोहित गोदेलो सांगता हेंचेर विजिलन्स इन्क्वायरी बसय. हे रुलींग पळय कोणें फ्लॅट घेतले म्हणटा तेंचेर हे लोकांक सांगता आतां रुलींग पंच हेंचेर विजिलन्स इन्क्वायरी बसय. RTI जर मागले ते म्युन्सिपालिटीन पुना किंवा मुंबय न्हू कोणें गोंयकारांनी फ्लॅट घेतले हे भुतानीच ते कळटले. तांकां अरेस्ट करपाक टायम लागपाना. हे पंचायतीचे पळय कोण फ्लॅट घेवन हांकां एक दिसान लायसन दिलें म्हणटा न्हू पंचायत हे पंच मेंबर आनी काल ते उठोवन वयतात आमी लिगल ओपिनियन घेतलें म्हणून 9 दीस तांकां घेवपाक जावना. सो म्हाजें स्ट्रेट एलिगेशन आसा हांव मोविनाक सांगता हेंचेर विजिलन्स इन्क्वायरी कर. तेन्ना 2007-8-9 तो प्रोजेक्ट येयलो एमटेक म्हणून तो प्रोजेक्ट येयलो ओके. आनी तेन्ना आमी फॉरेस्ट डिक्लेअर केल्ले आमची बाय
एलिना साल्दाना तेन्ना फॉरेस्ट मिनिस्टर तो आनी आमी तो मागीर वचून सगळे लोकांक अपोज करून मागीर तो आमी कोर्टांत वचून तो बंद उडयलो. आनी तेज्या उपरांत आतां हें भुतानी म्हणून हें कितें जालें तें तुमकां गोंयांत सगळ्यांक खबर आसा. पयर आमी फाटीं सीएमा फुड्यान गेले. सीएम सांगता आपूण कित्याक ना तो आसा कोण XYZ तेजे फुड्यान गेले. तो कितें सांगता आपूण कित्याक ना तो आसा. हांवें ताका कितें विचारलें जेन्ना फॉरेस्टा पळय झाडां कापतालीं तेन्ना विचारलें हांवें बाबा ही झाडां कोणा अंडर. आमी म्हणलें मडगांव फोन केलो फॉरेस्टाक. फॉरेस्ट कितें सांगता आमचे कडेन गाडी ना येवपाक. तुमची जर घरा कडेन खंय कोणालो थंय एक सायल मारलो कितें माड मारलो जाल्यार झुप्प करून गाडी येता. तेंचे कडेन गाडी ना. रातचे टँकर येता पुलीस येता थंय. पुलीस कोणा अंडर सीएमा अंडर. म्हणटा कोण हो म्हणटा तेजे कडेन विचार तो म्हणटा हेजे कडेन विचार. म्हणजे कोणा कडेन विचारपा आमी गांवच्या लोकांनी कोणा कडेन विचारप. जेन्ना तो 8-9 प्रोजेक्ट बंद पडलो आतां तो कितें हाडला कोणा लागून हाडला गांवच्या लोकांक. हांव सोमरासान ते पंचायतीक इनडेफिनट हांगा शेकाचे बसता. हे लोकांनी म्हाका सगळो सपोर्ट करपाक जाय. माशेल महिला कॉपरेटिव्ह सोसायटीचे ठेवीदार आक्रमक. शुक्रारा माशेल महिला कॉपरेटिव्ह सोसायटीच्या ठेवीदारांनी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताची भेट घेतली. या सोसायटीच्या संचालक मंडळान परतून एक फावट बांदगड केला. देखून बांदगड करपी संचालक मंडळाचेर खर कारवाई करची आनी ठेवीदारांक तांचे पयशे परत करचे अशी मागणी ठेवीदारांनी मुख्यमंत्र्या कडेन केल्या. सगळे म्हणून 9 lakhs त्यांनी रिकवर केल्ले म्हणून त्यांनी आपणाची सॅलरी म्हणून तितूंतले 3 lakh काढले. ते हा सॅलरी बी वता स्टाफाक आनी ते आमचे पयशे दिवपाक डिले करतात. 2021 सावन आमी आमच्या पयशांक भोंवता. त्यांची प्रॉपर्टी सीज करचे आमकां बेगीन आमचे पयशे दिवचे. लिमिटा भायर लोन दिला एरिया भायर लोन दिला तेंचे जुडिशन आहा ते भायर दिल्या. तांकां 1 लाखाचे हें आहा तेजे आसता तेंच्यांनी 5-5 लाख तुका वयर दिल्ले आहा. कांय डॉक्युमेंट ना तेंच्या फायलीन सगळे डॉक्युमेंट फायलींचे हें आहा काडून घालता. आनी हे सातोसकाराचे 2 दुकानां आहा इलेक्ट्रीक तेजीच कोटेशनां सगळी जाल्ली आहा पयलीं. कितें एकटेच लोक जाय वांगडाचे चॅरमॅनचे आनी मॅनेजराक पयलीं बेल करून आनी बाकीचे डायरेक्ट 2019 जेन्ना बँक हे जाताली डावन जाली तेन्ना आमचे त्यांनी म्हाज्या मिस्टराचे पयशे घेतले आनी फ्लॅटाक लोन दिता म्हणून आमकां घर ना. आनी 4 म्हयन्यांनी म्हाजो मिस्टर भायर पडलो. आनी तेन्ना पासून हांव इतले त्रास काडटा की म्हाजे कडेन भाडें भरतलें सुद्दां जाल्यार म्हजे कडेन पयशे ना. कपडे इल्ले कोणाचे घेता सेल करता हें करता. कितले फावटी सातोसकाराच्या दारार वचून रिक्वेस्ट केली जाल्यार म्हाका 7,40,000 जाल्यार ते सुद्दां आजून RCS न्हय एडमीट जावन सुद्दां तशें केलें. आज म्हणलो तरी म्हाका तेंच्यांनी पयशे म्हणटा कितें तरी हेजें जावचें सारकी रिक्वेस्ट करता तुमकां. कारण म्हाजे सगळे रेंटाक लागून सुद्दां म्हाका सगळे दारान कपडे घेवन भोंवचे पडटा. माझे पेरेंट्स आसा 80+ आसा आनी म्हाका म्हणजे हो जो फ्रॉड जाला पळय तांकां पयलीं अरेस्ट करून सगळ्यांचे पयशे आमी आतां 5 वर्सां जालीं हेजेर हे करीत आसा पूण एक्शन कांयच जायना. फक्त आश्वासनां मेळटा की जातलें पूण एक्शन घेवपाक जाय आनी बेगींतल्या बेगीन आमचे पयशांचे अरेंजमेंट करून आमकां दिवपाक जाय. तांकां अरेस्ट जावपाक जाय प्रॉपर्टी सीज जावपाक जाय नाजाल्यार पयशे मेळचे ना. कित्याक जाल्यार लोनी म्हणटा बँक बुडली आमी भरचे ना. सो आतां डेपोजिटर ती थंय एसीन बसल्या सगळीं डायरेक्टरां आनी आमी अशीं भोंवता पडाक हितून करून आमी कितें रिकवरी जाता कोणा कडल्यान कितें जातलें म्हणून आमी भोंवता आनी हांगा आमचें कांयच जायना. आतां 5 वर्सां जालीं आमी सगळ्यांक रिक्वेस्ट करून जालो. RCS सगळ्यान चड जबाबदार RCS आसा. तांचे ऑडिट सारके नासले. इवन RCSच्या ऑडिटरान रिपोर्ट दिला 21 की सगळे प्रॉपर्टी सीज करून तांचे पयशे दिवचे म्हणजे कित्याक डायरेक्टर आनी मॅनेजर रिस्पॉन्सिबल आसा म्हणून. तरी कांयच एक्शन जायना. सो म्हाजो रिक्वेस्ट असो आसा की सगळ्यांक एक्शन जावन आमचे तांची प्रॉपर्टी आनी हे सीज करून आमचे पयशे परत दिवपाचे. आमी महिला अर्बन बँक जी आसा माशेल जी आसा पळय ताजी फ्रॉड केस म्हणून आमी रजिस्टर केल्ली आसा. FIR रजिस्टर जाल्ली आसा. अजून पर्यंत ताजेर गव्हर्मेंटान कांयच एक्शन घेवना. हाका जबाबदार कोण आसा RCS. नोडा पेडण्यां शुक्रारा राती रानांत चरपाक गेल्ल्या गायेक बिबट्यान मारली. हे विशीं संबंदीत गायेचो धनी प्रमील राव हाणें रान खात्या कडेन कागाळ दाखल केल्या. तशेंच राना खात्यान हातूंत लक्ष घालून रानांत पांद्रो लावचो अशी संबंदीत धनयान मागणी केल्या. हांव बुधवाडी नोडा पेडणे गांवांत रावता. मंगळार दीस सांजच्या टायमार म्हाजी एक HF&B मिक्स गाय बिबट्या वगान अटॅक केला आनी ती खाल्ल्या. आनी तेच्या उपरांत हांवें परवाचे दीस फॉरेस्टात कंप्लेनय केल्या. एनिमल हजबंड्रीकय कळयला आनी काल ते येवन पंचनामो बी तेचो करून गेले. आनी तेच्या खातीर आतां फॉरेस्टरांनी ते पिंजरो लावन थंयसर ते वाघाक धरपाची एक ट्राय तरी करपाची. कित्याक दूध दिवपाची गाय ती.
गोयचे मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल हांची दिल्ली बदली केल्या. जमीन रूपांतरण प्रकरणात ते वादांत सापडिल्ले. ताका लागून तांची गोयच्यान दिल्ली बदली केल्या. आता तांची एसटी आयोगाच्या सचिव पदाचेर नेमणूक जाल्या. गोयचो चीफ सेक्रेटरी पुनीत कुमार गोयल हेची आज ट्रान्सफर जाल्ली आसा आनी तेका सेक्रेटरी ऑफ नॅशनल कमिशन एसटी हितून तेजी ट्रान्सफर केल्ली आसा. पुनीत कुमार गोयल हो एक IAS ऑफिसर जो गोयचो चीफ सेक्रेटरी आशिल्लो आनी तेजे विरोधान फाटले म्हयन्याक खूब मोठे अशें आंदोलन जाल्लें आनी तेजें नांव एक जमीन रुपांतराचे तेजेर आरोप येतालो आनीक ह्या बाबतीन काँग्रेस पक्षान तशेंच बाकीचे विरोधी जे एक्टिविस्ट आसा तेणी मोठे अशें आंदोलन केल्लें की हेणें आल्दोना एक जमीन घेवन तेजें रुपांतर केलो म्हणून. आयज तेजी ट्रान्सफर येयल्ली आसा आनीक तेका सेक्रेटरी केल्लो आसा नॅशनल कमिशन ऑफ एसटीचो. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. गोंयान 20 ते 22 ऑक्टोबरा मदीं राष्ट्रीय पॅरा स्विमींग अजिंक्यपद सर्त जातली. कांपालार आयोजीत केल्ले हे सर्तींत 28 राज्यांचे 500 वयर पॅरा स्विमर्स वांटेकार जातले अशी माहिती बायल आनी भुरगीं उदरगत खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली. फाल्यां 20 तारखेर सांजचे 4 आमचे इनॉग्रल ओपनिंग सेरेमनी ऑफ 24th पॅरा स्विमींग कॉम्पिटिशन जाल्लें आसा. 28 स्टेट्सांतल्यान सादारण ते 518 स्विमर्स आयिल्ले आसात. ताचे बरोबर आनीक 300 आमचे ऑफिशियल्स आयिल्ले आसात. ताच्या भायर व्हॉलिंटियर्स आसात जे सादारण ते जे भायले जे लोक हांगा आयिल्ले आसात. सादारण 1000 लोकांचे कॅर आमकां घेवपाक जाय. आनीक फाल्यां सकाळच्यान 8:30च्यान स्विमींग कॉम्पिटिशन सुरू जातली पूण ताच्या नंतर सांजचे आमी ओपनिंग सेरेमनी दवरलेलो आसा. परवा 21 तारखेर फूल सकाळचे 8:30 ते सांजचे 6 पर्यंत ही कॉम्पिटिशन चलतली आनीक शेवटच्या दिसाक 22 तारखेर सकाळचे 8:30 ते 12:30 पर्यंत ही कॉम्पिटिशनां सोंपतली आणि क्लोजिंग सेरेमनी दनपारचे 12:30 जातले. आनीक वी एक्सटेंड म्हणजे आमी सगळ्या गोंयकारां खातीर अपील करतात की दिव्यांगा भितर पसून जे टॅलंट आसा, पोटेन्शियल आसा, कॅपेसिटी आसा, स्किल्स आसा, टॅलंट आसा ते खरें पळयतलो जर जाय जाल्यार तांणी ह्या मैदान स्विमींग पुलाचेर SAGच्या कांपालाचेर आसा ती येवचें. पार्टिसिपेशन आतां सद्याक आमकां 4 आसा कारण असली कॉम्पिटिशन्स आनी असे कोचीस आमच्या गोंयान भितर ना. आमी गोवा वी आर ट्रायंग टू मेक इन्क्लुसिव्ह इन स्पोर्ट्स. त्या खातीर आमी कोचीसय पळोवपाक पळयतात बट समवेर इट हॅज टू बिगेन and all those divyangs or their parents and all sports lover should come and watch and should see the capabilities and potentials of our swimmers. गोयचे राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय हाणें बरयल्ल्या ट्रेडिशनल प्लांट्स ऑफ भारत ह्या पुस्तकाचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी मुखेल न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हांच्या हाजिरीन प्रकाशन जालें. राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय हाणें बरयल्ल्या पुस्तकान फुडले पिळगेक शिक्षण दिवपाची अफाट तांक आसा. राज्यपालान बरयल्ल्या ह्या पुस्तकाचो जायत्या भाशांनी अणकार करून ते ऑनलायन उपलब्ध करपाची गरज आसा अशें भारताचो मुखेल न्यायाधीश DY चंद्रचूड हांणी सांगलें. It's important that we do not leave or lose these acquired learnings and wisdom of the past. Therefore, I think that the book which has been brought out by the Honorable Governor has a tremendous potential to pass on learning to the present and the future generations. I would only request I would make one suggestion very respectfully, which is that we can really put out the book online now and have the book published in all Indian languages. As the Honorable Governor said, it's been part of our mission in the Supreme Court to translate all the judgments of the Supreme Court into Indian languages. In fact, 37,000 judgments of the Supreme Court have already been translated into Hindi, right from independence until today. We're translating judgments into every Indian language. I'm sure we'll also be having more judgments translated into Konkani, in Marathi, in Telugu, in Malayalam, in Tamil, because that's the way our people will understand the work which we do. And I think by putting the book online and translating it into different Indian languages, we'll really carry the message of this traditional learning to all our communities across India. I began with the story of Ram Naik ji. Pardon me for again referring to him. He was very, very close to us, and even thereafter we have kept in touch. He wrote a book in Marathi called Charaivati Charaivati.
And Charavati has now been translated into multiple Indian languages and into foreign languages and is being published worldwide, about the story of somebody whose life has been committed to social service and public life in the nation. And the governor has been so deeply associated with our public life, our social life. So this message of Rajapalji should not be only confined to the English knowing population. असंतुलित हवामानाक लागून अंदू नाल्लांच्या पिकाचेर व्हड परिणाम जाला. देखून दिसपट्ट्या आहाराची गरज आशिल्लो नाल्ल सध्या म्हारग जाला. अंदू नाल्लाच्या पिकांत लागीं 40% घट जाल्या. जेवणातलो मुखेल घटक आशिल्ल्या नाल्लाक धार्मीक म्हत्वय आसा. मात आतां होच नाल्ल म्हारग जाल्ल्यान गिरायकां मदीं नाराजी पातळ्ळ्या. बाजारात नाल्लांचे दर आयकतकीच गिरायकांच्या कपळार आटयो पडटात. चवथी पयलीं बाजारात नाल्ल म्हारग जाल्लो. उपरांत चवथी वेळार कांय प्रमाणात नाल्ल सवाय जाल्ले. आतां परत नाल्लांचो दर वाडला. एका नाल्ला फाटल्यान 10 ते 12 रुपया वाडल्यात. असंतुलित हवामानाक लागून अंदू नाल्लांच्या पिकांचेर परिणाम जाला. तातूंतच रानटी जनावरांचो उपद्रव वाडिल्ल्यानूय नाल्लांचे पीक कमी जाला, अशें शेतकार श्रीकांत जांबळेन सांगले. सुरवाती पासूनच तशें हें जाल्लें आसा. पयलीं म्हणजे तापमान वाडलेलें, ताका लागून मोडी गळ्ळी, मोठ्या प्रमाणांत गळ्ळी, गरमी लागून. मागीर अती पावस जालो, पावसा लागून गळ्ळी. म्हणजे आतां हें अशें वर्सभर उरतलें कंडिशन, अशेंच उरतलें चालू. नाल्ल कमीच आसतलो. सगळ्याकूच जालां हें, पावस सगळ्याकूच लागला आनी गरमी वाडलेलीच आसा. म्हणजे पयलींचे तुलनेत आतां भाटांनी कितले कमी जाले नाल्ल लागीं 40% कमी जाला. 60% पीक मेळटा, 40% पीक लागीं गेला. म्हणजे पावसाचो आनी हेचो तापमान आनी पावस. आनी म्हाका एक सांग, सद्या नाल्ल कसो वाडला? कितले नाल्ला फाटल्यान कितले वाडला? नाल्ला फाटल्यान 10 रुपया ते 12 रुपया वाडल्या. म्हणजे हो सगळो हवामानाचो परिणाम. हय, सगळो हवामानाचो. म्हणजे आनीक थोडे दीस तरी अशेंच उरतलें, वर्सभर उरतलें. लागीं एक वर्स म्हणजे सारके 12 महिने वयता. एक हे भायर सज पासून फुलाच पासून 12 महिने जाय नाल्ल तयार जावपाक. 12 महिने वयतले सारके. म्हणजे आतां लागीं आतां 6 आनी मायज गेले, 8 महिने लागीं गेले. 8 महिने नाल्ल गेलो न्ही, 8 महिन्याचो असो सरळ हिशोब. म्हणजे 8 महिन्याची मोडी ऑलरेडी गळलेली आहा. म्हणजे जो फुल्ला आयज जे फुल्ला ते फुडल्या वर्सा ह्या टायमाक नाल्ल रेडी जावन मेळटा. त्या भायर बाकी आसा न्ही. आतां आमचो जर दिता जाल्यार आतां शेकरो मोठ्या प्रमाणांत लागला. शेकरो म्हणटा तो, कारण तो तयार जाल्लो नाल्ल खाता. नाल्ल तयार जाले, पूर्ण तयार जाल्या नंतर सुकल्या नंतर खाता. सुकल्या नंतर वयरूच खाता. झाडार होल मारता, विरात करता, निव्वळ खाता. खोबरें अजिबात दवरना. सध्या आडसारांकूय मागणी वाडल्या. आडसारां सगळीं भायल्या राज्यांतल्यान येतात. मात आडसारांक लागून नाल्लांची शॉर्टेज जावंक ना, अशें शेतकार श्रीकांत जांबळेचें म्हणणें. आमचे टोल मारली, ऊस माड, ते कोण आडसां तशी विशेष काडपाक वचना. एक लिमिटेडूच लोक काडटा. आडसार येता चडशे मॅक्झिमम भायले येता न्ही. म्हणजे आडसारांक लागून ना, आडसाराक कांय प्रॉब्लेम ना. आडसाराचे माड लोकांनी खूब केले न्ही. हांगा जरी करून आसले जाल्यार वयल्यान गोंयच्यान, कर्नाटकाच्यान, आंध्राच्यान आडसार खूब येता. गोंयचे कमी, गोंयचे लिमिटेडूच कोण काडटा. ते थोड्यांनी केला. आतां न्यू प्लांटेशन आसा तेणी केला, ते काडटा रेग्युलर. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.